श्री रामनाथ दामोदर महाराज की दिसता दिगंबर बाब तू भिवू नाका तू मडगांवांतल्यान निवडून आयलो हे आतांच हांव बरोवन दिवपाक शकता दिगंबर मडगांवच्या नगरपालिकेत 1985 सालांत निवडून आयिल्ले दोघी विरोधी पक्षाचेर निवडून आयिल्ले दोन वेगळ्या पक्षाचेर पूण आमी तो काळ गाजयलो दिगंबर बाबान त्या काळात भरपूर अशी कार्य केले आणि म्हणून लोकांचे ताका प्रोत्साहन मेळ्ळे आणि मागीर ते विधानसभेच्या निवडणुकीत उभे राहिले आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत उभे रावन ताणें अशें कार्य निर्माण केले की ते 5-6 फावटी निवडून आले कितले फावटी ते म्हाका अजूनय खबर ना पूण म्हणजे नाल मडगांवकारांचे ग्रामदैवत श्री दामबाबाच्या चरणी घाला बाब दिगंबर कामतीन तांचे घरकान तांचे चिरंजीव आमचे तर्फे आणि मडगावच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे तर्फे नाल दामबाबाच्या चरणाकडे दवरले आसा हो ऐतिहासिक नाल गेल्ली सात टर्म निवडून येऊन आज 8वी फावटी मडगावचे विधानसभेचे निवडणुकीचो नाल हे दामबाबा पहाड सकल दवरले आसा हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या वतीन दामबाबाकडे मागता की हे फावटी जसो 7 फावटी आम्ही इतिहास घडून हाडला मडगावकारांनी 8व्या फावटी हो इतिहास व्हडलो जातलो या मडगावकारांचे आशीर्वाद घेवपाक हांव भायर सरलो 7 इलेक्शनां मडगावकार म्हाका निवडून दितात हे 8वे टायम आसा जो कंटिन्युअस म्हणजे न हरता पराभव जायना आसतना हांव कंटिन्युअस उबो राविल्लो आसा म्हाका खात्री आसा की मडगावकार दिगंबर कामतीक आरतून पारतून वळखतात म्हाका कोणाचेर टिका करपाची गरज ना दुसरो कॅन्डिडेट कोण आसा तेही पळोवपाची गरज ना कारण आमचे नाणे हे खणखणीत नाणे आसा आमचे नाणे खणखणीत आसा दुसऱ्याच्या नाण्याचेर मडगावकारांनी दिगंबराक आमदार म्हणून पळयला विरोधी पक्षाचो मडगावकारांनी दिगंबराक पॉवर मिनिस्टर म्हणून पळयला मडगावकारांनी दिगंबराक मुख्यमंत्री म्हणून पळयला मडगावकारांनी दिगंबराक विरोधी पक्षनेतो म्हणून पळयला मडगावकारांनी दिगंबर कामतीचे काँग्रेस पक्षाचे 5 वर्षाचे सरकार पळयला 2007-2012 हे सरकार वॉज अ गव्हर्नमेंट ऑफ प्रॉस्पेरिटी बारीक लोकांच्या हातात पैसे आशिल्ले त्या वेळाचे बारीक रिक्षावाले टॅक्सीवाले फुलकार चणेकार हे सॅटिस्फायड आशिल्ले आणि मडगावकारांनी 10 वर्षाचो बीजेपी रूल पळयला 2012 ते 2022 हे सरकार वॉज द गव्हर्नमेंट ऑफ पॉवर्टी हे गरिबीचे सरकार आशिल्ले ह्या राज्यात 10 वर्षाच्या बारीक लोकांक पाठीशेर केले रिक्षावाले टॅक्सीवाले सगळ्याक पाठीशेर करून उडयले बारीक लोकांच्या हातात पैसे ना कोविडाचो प्रसंग आयलो कोविड मिसमॅनेजमेंट केले ऑक्सिजन ना म्हणून जवळजवळ 400-450 लोक मुक्तमुखी पडले 3,000-3,500 लोक आमकां सोडून गेले आणि असे सरकार जे सरकार जॉब्साचो सौदो करता आमच्या वेळार आम्ही जॉब दिले कितले भुरग्यांक खंयच कोणे बोवाळ केलो ना आज हांचेच आमदार सांगतात 40 लाख मागतात 30 लाख मागतात आणि कितें करतात हे सरकार आज लोक एका निर्णया कडेन आयिल्ले आसा की गोंय राज्यात परत हे सरकार येवपाक जायना अशें सगळ्या गोंयकारांक दिसता आणि तांची आस आसा ती काँग्रेस सरकारा कडेन आमकां भायल्यान कोण येता ताचे पडून वचना मंदिरान सांगले त्या भशेन कोण तरी बेंगालचे येता बेंगाल म्हणटा ते फुटबॉल खेळपी गोंयकारूय फुटबॉल खेळपी जेन्ना जेन्ना बेंगाल आनी गोंयकार मेळ्ळ्या गोंयकारांनी बेंगालाचेर गोल मारल्या आणि परत बेंगालात हाडल्या म्हाका खात्री आसा ह्याय खेपेक बेंगालची कोण पार्टी आसा तांकां गोंयकार व्यवस्थीत तांचो जागो दाखोवन दितलो आमकां तांची परवडना एक पार्टी दिल्लीच्यान आयल्या ते म्हणटा कोण फुकट उदक दिता कोण फुकट वीज दिता आनी कितें फुकट दिता गोंयकार लाचार जावना हांव 5 वर्सां मुख्यमंत्री आशिल्लो म्हजे कडेन एक गरीब गोंयकार आयलो ना आपल्या लायट फुकट दी उदक फुकट दी म्हणून इतले गोंयकार केन्नाच लाचार जावना आणि गोंयकार हो स्वाभिमानी आसा कष्ट करून त्रास काडून पैसे करतलो आणि आपले पोट भरतलो दुसऱ्या मुखार अशें वचून लाचार जावपाना
म्हणून आमकां दिल्लीचे पार्ट्यो कलकत्ताच्यो पार्ट्यो गरज ना. गोंयचे राज हे गोंयकारांनी करपाक जाय. गोंयकारां जे आतां गोंयची सुत्रां वचपाक जाय म्हणून गोंय सगळे राविल्ले. आज आमी हांगा सुरवात करतात. आज सगळ्याचे दोळे मडगांवचेर आसात. कारण गोंयांत जर सरकार येतले जाल्यार मडगांवकारांचो रोल अत्यंत महत्वाचो आसतलो. हांव सगळ्या मडगांवकारांक उलो मारता, काळजांत हात घालून तांणी विचार करचो आनी ठरोवचें की मडगांवकारांक एक संदी मेळटा. अख्खे गोंयचे नेतृत्व परत करपाची एक संदी आज मडगांवकारां मुखार आसा. सगळ्या मडगांवकारांनी ताचो फायदो घेवचो आनी गोंयच्या प्रजेक एक बरें नेतृत्व दिवपा खातीर वावर करचो अशें हांव मडगांवकारांक उलो मारता. म्हाका खात्री आसा की मडगांवकार 7वे खेपे म्हज्या फाटल्यान रावल्या तशें 8वे खेपेकी म्हजे बरोबर रावतले. म्हजे कार्यकर्त्याचो उत्साह, कार्यकर्त्याचो जो हे आसा आग्रह आसा, ते कार्यकर्ते ज्या पद्दतीन काम करतात त्या पद्दतीन म्हाका इल्लोय दुबाव ना. पूण आज अनिलान आनी कोणी सांगले की गेल्ल्या खेपेक आमकां 12,000 प्लस मतां पडली. ह्या खेपेक दवरपाचे अबकी बार 15,000 प्लस करपाचे बाकीचे खंय कितले पडटा ते तांकां पडू आनी 15,000 क्रॉस करपाचो प्रयत्न करचो. हांव सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन मागता की उमेदीन सगळ्यांनी काम करचें आनी उमेदीन सगळ्यांनी काम करचें आनी बऱ्या पद्दतीन काम करून आमी परत एकदां आमचें सरकार गोंयांत हाडपाचें आनी मडगांव परत एकदां काँग्रेसचो झेंडो दिगंबर कामतीचो झेंडो लावचो अशें तुमचे कडेन मागता. देव बरें करूं.